काल जे नॉर्थ गोवा कलेक्टरान हे काढले की आमचे जे आंदोलन तितून आम्ही वायलन्स करूंक शकता तरेतरेचे कितें कितें हाडूंक शकता आनी प्रोवोक करूंक शकता अशें कितें कितें त्यांनी शब्द घातले. तुम्ही पहिलं आमची इतली आंदोलन जालें आमी केन्नाच लॉ अँड ऑर्डर ब्रेक करूंक ना. मात हे 163 आमकांच लागता कित्याक तेंच्यांनी स्पेसिफिकली बोला की मोर देन 5 or more पर्सन तूं गॅदर जावंक शकना, स्लोगन दिवंक शकना, कांयच करूंक शकना. आझाद मैदानाचे हे हुतात्मा दिसाचे सेलिब्रेशन जाले, प्रेयर्स जाले ते ओके आहा. मात नॅशनल प्रेसिडेंट येता म्हण थंयसर पंजीत ज्युरिडिक्शन सेक्शन वायलेट करता. सो आतां नॉर्थ गोवा कलेक्टर तेजेर BNSच्या अंडर सगळ्यांचेर मुख्यमंत्रीचे तो नॅशनल प्रेसिडेंटाचेर एक्शन घेतलो काय हे आमकां पळोवपाक जाय. कित्याक सांग असो जर आमचो आवाज दाबोवपाक शकता तांकां कित्याक चालू करता. प्रोटेस्ट करपाचो, फेल करपाचो, आमकां पिशान काडपाचो हे षडयंत्र असले. ह्या प्रकरणा वेल्यान विरोधकांनी सरकाराक उजरावन काढलो की ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल दॅन अदर्स. म्हणल्यार ते आमकां दाखोवन दिवंक सोदतात की सगळे गोंयकारांक हो कायदो, पूण आमकां तो कायदो लागना. एब्सोल्यूट पावर जी BJPक मेळ्ळ्या ती एब्सोल्यूट पावर इज करप्टिंग एब्सोल्युटली. थंय आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की ह्या ऑर्डरीचे एक्झॅक्टली अगेन्स्ट ही ऑर्डर ताणें नाकारून ह्या ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट ह्या सरकारान आपले परत एकदा डिक्टेटोरियलशीप थंय दाखयल्ली आसा. हांव नॉर्थ गोवा कलेक्टरा कडेन मागता की इमिजिएटली नितीन नबीन, दामू नाईक हांचेर FIR करून हांकां खरें म्हणल्यार अरेस्ट करून भितर उडोवपाक जाय. म्हणल्यार गोंयकारांक लागून एक कायदो आनी हे भारतीय जनता पार्टीचे जे कोण वेस्ट बेंगॉलच्यान दिल्लीच्यान लोक येतात तांकां दुसरो कायदो. चिंबलकारांचे आंदोलन दोळ्यासामकार दवरून जमाबंदी कलम लागू केल्लो. हाका लागून ही ऑर्द भाजपाचे कार्यावळींक लागू जायना म्हूण मुखार आयले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.